रेसिपी जी आयज आमची आहा न्ही ते पालक हे पळयात मेन कितें आयज आमी पालकाचे करी करतले भाजी करतले भाजी म्हणा कडी म्हणा तुमकां जाय तें म्हणा नाल्ल घालून करतले आमी वाळी भाजी कितले जाणांक खबर आहा आतां हेजे पयलीं हांवें रेसिपी केल्ले वाळी भाजी घालून केल्ले आतां वाळी भाजी जी आहा न्ही सगळे कडेन मेळना आतां इंग्लंडान मेळटा पण म्हाका बरे पयस वयचे पडटा श्रीलंकन दुकान जर तुमकां खंय मेळ्ळें न्ही श्रीलंकन दुकानान तुमकां वाळी भाजी मेळटले आनी आतां सावथ हॉल हांवें चॅक केले भरपूर जाग्यार चॅक केले खंयसर हे सगळे वाळी भाजी म्हणटा पळय ते मेळना श्रीलंकन दुकानान तुमकां वाळी भाजी मेळटले खंय मेळटा हेजो व्हिडिओ ऑलरेडी हांवें कोंकणी टीव्हीचेर तुमकां दाखयल्ले आसा खंय दुकानां आसा वेमलीन मेळटले तुमकां हांवें जे व्हिडिओ दाखयला पळय ते सावथ हेरोचेर दाखयला तर थंयसर वसात तुमकां गोंयांत जे मेळटा पळय तसली भाज्यो थंय मेळटले आतां गोंयचे म्हूण सांगना मागीर लोक म्हणटले गोंयचे न्हू ते गोंयचे न्ही आतां भाजी ते भाजी तुमकां थंय तांबडी भाजी मेळटले थंय हिरवी भाजी मेळटले गोसाळी मेळटले आनी अशे बरेचशे भरपूर वेजिटेबल तुमकां हांगासर मेळटले तर आयजचे जे आमी जे भाजी करतली आयज जे भाजी आमी करतले न्ही ते आमी पालक घालून करतले आतां हे पालक हांवें पयर सावथ हॉल गेल्लो थंयसून हाडला एकदम गांवठी पालक म्हणटा पळय ते आनी हांगासर नॉर्मली सुपर स्टोरान तुमकां बारीक बारीक बेबी स्पिनीच मेळटा तर आमी हे आयज पालक घालून करया वेजिटेरियन करया हे व्हिडिओ वेजिटेरियन लोकां खातीर तर एन्जॉय करा रेसिपी सामग्री आनी कितें कितें लागतलें तें आमी पळोवन घेया वेवस्थीत व्हिडिओ पळयात स्टार्ट टू एंड आतां सगळ्यांक पयलीं आमी आमटाण भिजोवंक घालया बियो सुट्टले इजी जातले कामां अर्द वळ नाल्ल गोंयचे मिरसांग 6 ते 7 सुकी कोथमीर 1 टेबल स्पून मिरी पळया मातशें चड आहा 20-25 आहा मिरयो हळद हांव फूल घेवन पिठो करून घेतलो ताजे पावडर वापरना हांव हे भशेन पावडर करून घेता आनी बाटलेन बरणेन भरून दवरता हे पळय अशें आतां उदक घालता इल्लो आनी वाटर तयार करया उदक चड घालनाका हे गोंया आमच्या घरा भायर आतां पळयात आमटाण एकदम सॉफ्ट जाल्ले आहा आतां हातूंतले कितें नाका तें काडून घेवप हे पळय हे अशें आनी आतां आमटाण घालता आमटाण घालून मातशें आनी 1-2 मिनटां वाटपाचें नाजाल्यार कलर चेंज जातले हे आमचें वाटप रेडी आहा आतां वाळी भाजी केल्यार बी तुमी हेच मसालो यूज करप तेजी रेसिपी तुमकां म्हज्या किचनान मेळटले शेफ डावन क्लिक केल्यार भरपूर रेसिपी तुमकां पळोवंक मेळटले हेतून कितें कोयर बीर आसले सगळे देंवन सकयल बसतले आनी मागीर आमी बाकी चॉप करून घेवया 10 मिनटां जाल्ले आसा हे पळया देठ हे भाशेन शिरून घेतला हांवें भाजयो आतां कायल तापले उपरांत तेल घालया 2 ते 3 कुल्यार तेल घातला आनी मागीर घालया भाजी डायरेक्ट भितर मिक्स करून घेवया इल्लो उदक घालता चड घालना आनी आतां घालया मसालो 5 मिनटां भाजी हांवें बरें भाजून घेतला तेजे उपरांत हांवें मसालो घातला आतां इल्लो मीठ घालता आनी बरें मिक्स करून घेवया 7 ते 8 मिनटां लागतले 7 ते 8 मिनटां लागतले आतां पळय उकड येयला आनी आमचे पालक भाजी ओ कडी रेडी आसा आरोग्याक एकदम बरें आठवड्यान एक पडी तरी खावंकूच जाय तर हे भशेन आमी सर्व करया आतां तुमकां जाय ते भशेन करा इल्लें लोणचें जाता हे म्हाजे लंच जालें रेडी आयचे व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान बरोवपाक विसरनाकात आनी जाता जाल्यार व्हिडिओ शेअर करात मेळ्ळे दुसरे व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.